जे म्हाका सपोर्टेड जे लोक भायर सरले कमीत कमी 500 लोक त्यांना तांकां कळून चुकले की हे सीट गेले म्हणून आणि आता सिंपथी मेळपा खातीर आपल्याक विरोध केलो निषेध केलो ही भाशा उलो अरे जेन्ना तुमकां कशें अलाउड केले तेणे खंयचे कायद्यान अलाउड केले या पीआय दलवीन म्हणजे तुम्ही चलतात आणि आम्ही चलनात हेचेर इलेक्शन कमिशनर घेवपाची एक्शन आमचोय निषेध आहे या आल्लेकराचे कितें जातले ते म्हाका खबर ना इतलो लोकांक राग हा हांवें लोकांकडे पांया पडून मागले की ताका वाट सोड म्हणून श्रीपाद नायक गेलो श्रीपाद नायकाची कोणी घोशणा करूं ना पण हेचेर घोशणा केली आणि एका वचपाक श्रीपादा बरोबर वय वचपाक जालो वचूना वो रावला थंय मस्ती करपाक अजूनय हुकुमशाही चलोवपाक एका बाबू आजगांवकारान केन्नाच खंयची गुंडागिरी करूं ना आज 3 फाटी लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आणि यांच्यानी फटिंगगिरी करून यांच्यानी सत्ता हातीन घेतलेली आसा लोकांक फटून 2,500 नोकरी दितलो नोकरीचो मेजर प्रश्न माझ्या मतदारसंघान आसलेलो आणि लोकांक गॅरंटी घेतलेली आश्वासन दिल्यान गॅरंटी घेतलेली 2,500 नोकरी खंय गेल्यो बाबू आजगांवकारा सारको मनीस अचानक इलेक्शनाच्या भितर उडी मारता आणि आमच्या पेडण्याच्या शांततेचो भंग जाता त्यामुळे जनतेक एक गोष्ट आता कळपाक जाय खरं म्हणजे कळलीच असा ती म्हणजे हांगासरली शांतता भंग हांगासर दहशत निर्माण करप हे काम बाबू आजगांवकार आणि ताचे समर्थक सातत्यान करीत असतात म्हणून आयचो प्रसंग हे सगळ्यांचे डोळे उघडणारो असा अर्ज दाखल करपाच्या वेळार हुल्लडबाजी करप नारेबाजी करप घोष दिवपाची घोषणाबाजी करप आणि खंयच्याच पद्धतीचो कायदो न पाळटा सगळ्या प्रकारची हुल्लडबाजी तांच्यांनी केल्ली आसा